पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्या तांकां तुज्या नांवाचे सक्तेन तूं सांबाळ म्हणल्या उतरांनी आपल्या बापा लागीं आपल्या शिसां खातीर जेजून करचे विनतीचे मागणें आटापलां. जायते रितीन पळयल्यार जुआंवच्या 17व्या अध्यायांत जेजूचे मागणें जेजूचो बाप जेजू आनी ताच्या शिसां मदलो विशेष संबंध परगट करता. जेजू आपल्या शिसांक तुवें म्हाका दिल्ले म्हूण उलो करता. अशें आमी बापान जेजूक दिल्ले म्हणच्यात आमची अस्मितायच परगट जाता. जेजूचे शिसां खातीर मागणें विविध उतरांनी हो संबंध दांबून सांगता मात्र न्ही, ह्याच संबंधांत आमी गुंडायेन रोंबूंक प्रेरण दिता. आयचे सुवार्थेंतल्या शिसां उदेशीं केल्ल्या मागण्यांत जेजू आपल्या शिसांक बापान राखचे विशीं आनी सांबाळचे विशीं उल्लेख आसा. सुवार्थेंत आज दोन पावटी बापाच्या नांवाचे सक्ते मुखांतर जावच्या शिसांच्या रक्षणाक चड गुमान दिल्लें दिसून येता. कोणेंच नास जायना जावच्याक आनी जेजू मुखांतर सकडांनी सासणीक जिवीत जोडच्याक म्हणली उतरां हांगासर पुनरुच्चार जातात. खेरीत तरान बापान आपल्या शिसांक राखशें आनी सांबाळीशें जेजून आपल्या बापा लागीं विचारचें आपल्या शिसांतय जेजूचो हुस्को व्यक्त करता. सर्व वायटांतले आपल्या शिसांक राख आनी सांबाळ म्हणून जेजूचे मागणें आपल्या शिसांक बापाक समर्पिता आनी तांचे खातीर बापाक आपलें बलिदान करता.